जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाचें मोरयेमायच्या तेर्सा वेळार लदेनेंत आमी मोरयेक उलो करचो एक उलो जावन आसा मोरी दुखेसांची बुजावन मोगाचें आमच्या बोवारी आमी पळयता जायतीं जाणां आनवरांत पिडेंत खंत बेजारान आसची सलवणेक अवघडाक आनी आखालेक मरणाक वळख जाली ही सर्वां दुखाच्या कोणांत आसात तांकां बुजोवणेची गरज आसा मनशा जिणेंत कित्याक कश्ट आनी दूख म्हळ्यार सावाल हर एकल्याक दोसता संवसारांत कश्ट दूख मनशाक येवंक कारण कितें पयल्या सुवातेर मोगाचें आमी करची ती विसरून आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमकां जिवीत दोन संगती दिता एक अवकाश आनी विसरून दरभोड्यान तशेंच ना समजून केल्ली ती विसरून जायते पटी आमकां कश्टाक आनी दुखाक वळख करतात पवित्र पुस्तकांत ह्या विशयेंत आमकां थोडी समजुणी मेळटा उत्पत्ती ग्रंथ प्रकार देवान सुरविल्ल्या दादल्या आनी स्त्रियेक सस्नीक जिविता खातीर संतुश्ट जिणे खातीर आसली दूख वा कश्ट तांकां नातिल्ले सस्नीक जिवीत तांकां देवान दिल्लें पूण उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 9व्या वळेर आमी अशें वाचता बागीच्या मोदेगांत जिविताचो रूख आनी बऱ्या वायटाचो रूख थंयसर देवान रोयलेले बऱ्या वायटाच्या रुखाचें फळ खावंक आड व्हरलेलें पूण जंवसाराच्या नाडीक वळख जाल्ल्या सुरविल्ल्या दादल्या आनी स्त्रियेन देवाचेर आविधेयपणाचे पाताक आदरून आपणाचेर मोरण आनी ख्यास्त मागून घेतली आनी त्या नंतर मनशान व्हांवन काडून जिवीत रुपीत करीचे म्हूण देवान फरमायलें सस्नीक संतोश आनी जिवीत ओगडायल्ल्या त्या मनशाक देवान सांडून घालूंक ना बागार ताका सोडवून लाभोवच्या खातीर परत सस्नीक जिवीत जोड दिवच्या खातीर एक येवजण घालें आनी वेळ भरती दसत आपल्या एकाच पुताक ह्या संवसारान मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर ताणें पाठयलो जेजून निरापराधी जावन संपूर्ण कश्ट सोंसले मोरयेन संपूर्ण रितीन जेजूच्या पाशावांत सांगात दिलो मोरी दुखेस्तांची बुजावन म्हूण बायबलांत खंयसरी उल्लेख ना तरी सिमोनचो प्रवाद लुकाचो वांजेल 2 अध्याय 30 आनी 5व्या वळेर अशें आसा दूख एक दारीचे तालवारी बरें तुजें काळीज पापशितलें म्हणून सिमेन प्रवाद्यान मोरयेक प्रवाद करून सांगली ती उतरां जेजूच्या कश्टांच्या पाशांवा वेळार जारी जाली पातकांत आनी मरणांत नाश जावच्या त्या दुखांतलें जेजून मनशाकुळाक निवारलें आपल्या पुताच्या मरणाची ती वर्ती दूख मोरयेन सोंसली दुखांत कोण बुजोवंक शकता मोगाचें कोणे पळय जिणेंत दूख सोंसलां आनी ताचेर जैत चडलां ती व्यक्ती आनी ती व्यक्ती जावन आसा आमची मोरी माय तर मोगाचें जशें मोरी आपल्या पुता जेजूच्या कश्टा दुखांत वांटेली जावन जाली तशेंच आमच्याय कश्टा दुखांत ती वांटेली जाता देखून तिका आमी दुखेस्तांची बुजोवन म्हूण उलो करता तर असल्या मोरये माये लागीं आमी भक्तीपणी मागया मोरये आमी एवीचीं बाळकां ह्या दुखांच्या कोणांत आसां तूं आमचे शेकाये आमी तुका उलो मारता आस्कार उस्कार सोण आमी तुजे लागीं रुदान कर मागता ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचेर परती आनी आमकां काकूत दाखय मोगाचें जायतीं जाणां ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्टांत आसात बेजारांत आसात एकसुरपणांत आसात मोरयेमायची देख आमी घेवया मोरयेमायच्या ससायेन तांकां बुजोवन दिवंक प्रयत्न करया मोरयेमायची सदांच ससाई तुमचे सगळें आसूं दी म्हूण मागता